ॲप बेस्ड टॅक्सी विशीं सुरू आशिल्लो टॅक्सीकारांचो विरोध हो पुराय तरेन चुकीचो आसा आनी सरकार हे ॲप गोंयकारां खातीर हाडटलेच असो इशारो येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी परतून एकदां दिला। हे टॅक्सी ॲप सरकार चलोवचे ना जाल्यार ते टॅक्सीकारांनीच चलोवपाचे आसा। तातूंत टॅक्सीकारांचो आनी प्रवाशांचोच फायदो जातलो। हे पयलीं टॅक्सीकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय। हांव जो मेरेन येरादारी मंत्री आसा तो मेरेन ही सुदारणा करतलोच आनी ह्या निर्णयाक सगळ्या आमदारांचो तेंको आसा अशें माविनान म्हणलें। रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान ह्या कार्यावळीत ओपन फॉर्माचेर ते उलयताले। म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, थोड्या तरी तिडोक येता एकदा हांव जे निर्णय घेता ते हांव म्हाजे खिसा खातीर खंयचे डिसिजन घेयना। म्हाजे स्वार्था खातीर म्हाजे वांगडा टुरिजम मिनिस्टर बसले, तेजे कडेन एक बरें सजेशन आयलें। हे सगळे जे थोड्यांक गैरसमज जाता, हो ॲप हाडल्यार तो ॲप हाडल्यार एक प्रायवेट पार्टी सपोर्ट जाता, गव्हर्मेंटूच एक ॲप हाडया, तांकां ऑनर करया। हितून कितें वायट आसा म्हाका सांगा। हे सरकार चलोवपा ना, हे आमचे टॅक्सी भाव चलयतले। पॅसेंजराची सेफ्टी आसपा जाय, प्रवास करतना एक सोंपेपण मेळपा जाय आनी पॅनीक बटन आसूं दी, मॉनिटर आसूं दी, GPS सिस्टम तितून आसूं दी, कितले चार्ज करपा जाय ते आसूं दी, प्रत्येक जाणा दिसपा जाय गोंयान आमचे लोक, आमचो सरकार काळजी घेता, आमचे डिपार्टमेंट काळजी घेता। ताका लागून हे आमी स्टेप घेतलेले आसा। आनी हांव तरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हूण जे पर्यंत हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी म्हाका दिसता हो निर्णय लोकांच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारां खातीर आसा। इजी ट्रान्सपोर्टेशन दिवपा जाय, बिकॉज ट्रान्सपोर्टेशन इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम टू अ स्टेट which gets a footfall of 10 times almost or 8 to 10 times its population. तेन्ना आमी तेंची काळजी करपा जाय।